रेडे आसा अत्यंत आमचे खूब प्राणघातक हल्ला करीत आसा. घरा कडेन पावत येयल्ले आसा. आतां हें घर पळय इतलें लागीं आसा. हांगासर ताणें एक कालच एक महिलेचेर हल्लो केलो आनी ती महिला जखमी जावन तिका मागीर बांबोळेक एडमीट केल्लें. पण दुर्दैव अशें की आज सकाळीच ती 9:30 म्हणल्यार ती हें जाल्ली आसा. म्हाजें मेन म्हळ्यार मागणी कशी आसा की हे गांवांत अशी फॉरेस्ट एरिया सामकी लागीं आसा, जे कारणान ते सहज रित्या हांगासर अशे घरा कडेन पावल्ले आसा, सगळ्या पोरसुवान पावल्ले आसा आनी केन्नाय कोणाचेर एटॅक करता. फॉरेस्टान हेजेर लक्ष दिवन बेगिनात बेगीन कितें तरी हेजेर उपाय योजना काडची ही म्हजी विनंती. आमी फोंड्या वाठारांत बेतोडा बोंडबाग हांगा आसा, ज्या जाग्यार काल एक घटना घडली. हांगा जी मंगला गावडे आसा तिच्या घरा कडेन एक रानटी गोवर रेडे येयल्लो आनी ते पोरसान तो तेंगेले पोरसान जे कितें आसा ते तो नासतूस करतालो. तेन्ना मंगला गावडे जी घरांतल्या भायर सरली आनी ताका आंबडोवपाचो प्रयत्न केलो. तेणें आंबडयले आसतना गोव्यान तिचेर हल्लो केलो, तिका शींग तोपली आनी ताका भरपूर जखमी केली. तेन्ना थळाव्याच्या लोकांनी तिका हॉस्पिटलांत व्हेली आनी हॉस्पिटलाच्यान तिका जेन्ना बांबोळी धाडली, बांबोळी उपचार घेता आसतना तिका राती मरण आयलें. आनी हेका लागून त्या गांवांत एक शोककळा पसरलेली आसा. आनी दुसरें म्हणजे जे थंयची वांगड्यांनी जे पंचांनी बी मागणी केल्या की हांगा जे गोंयरेडे येता तेजो बंदोबस्त वन खात्यान करचो अशी मागणी केल्ली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर.